आताच मिनिस्टर कसो सांगलो त्यांचे आमदार उलयता तेन्ना चान्स दिवप आसता, आमचे आमदार उलयता तेन्ना चान्स दिवप ना, हें तशें दिसून येता. स्पीकर सर मातशें मुखेलमंत्र्यान हांव कितें आयज कॉलिंग एटेन्शन सॉरी झिरोआर वाचता तो मुखेलमंत्र्यान आनी ट्रायबल मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. I wish to draw the attention of the House towards the fear and anxiety in the minds of tribals in Goa due to the absence of dedicated, fully functional chairperson for Goa State ST-SC Commission has led to significant delay and challenges for the tribal communities in the state, particularly regarding the land rights, political representation, the effective implementation of welfare schemes, and also the ongoing issues and atrocities carried on the tribal community across Goa. The government should immediately appoint the chairperson for ST-SC Commission. Speaker sir, गेले 8 महिने झाले. 8 महिने झाले स्पीकर सर, अजून पर्यंत चेअरपर्सन अपॉइंट जावना. आज तुम्ही पळयता गांवागांवांनी जो एसटी कम्युनिटी आसा त्यांचे प्रोटेस्ट चालू आसा, स्ट्रायक चालू आसा. आमचो चिंबल गांव आसूं जावं आमचो पायान असले जावं आमचे तुम्ही पळया तुमच्या तितून सगळे कडेन इश्यू चालू आसा. सो हे स्पीकर सर जाता आनी एट्रोसिटीज कितें जाता नाल्यार तेका आयकोपाक चेअरपर्सन ना. केन्ना म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की केन्ना जातलो अपॉइंट मातशें तुमचे त्यांच्या भितर कितें आसा म्हाका खबर ना, पण केन्ना अपॉइंट केन्ना मातशें ऐकून घ्या 8 महिने झाले. हांवें होच विषय काढलो 15 दिवसां की कमिशन अपॉइंट करता. अपॉइंट जातलो केन्ना जातलो 15 दिसा भितर केन्ना तारीख 15 दिसा भितर म्हटलं 15 दिसा भितर जातलो. थँक्यू.